welcome to Prudent Media News. First, a look at the headlines. Mining policy faces opposition from mine owners as well as activists. Both demand major changes in the draft policy. Pratap Singh Rane resigns as member of PAC within 24 hours, says Digambar is the chairman of the committee. He was CM, he knows everything. Ramdev Baba on a 3-day fast demands strict action to ordain strong Lokpal bill, black money stashed in foreign banks. Vision 2020 for Directorate of Sports, thousands of sportspersons for senior category is our target, says VM Prabhudesai. And Fomento All India FIDE rating chess tournament at Miramar in last week of August. Budding Goan players set for great opportunity to get FIDE rating. And now the news in detail. Draft mining policy has faced stiff opposition from environmentalists as well as mine owners on day one. Social activist Ramesh Kaus has alleged the government of deliberately placing the mining policy draft on the last day of session to avoid independent discussion on the floor. The CEO of HL Naturmal Mines has demanded some major changes in the draft. It's not a smooth sailing for the draft policy from the beginning. असेंब्ली ज्या दिसा सोंपता त्या शेवटच्या क्षणाक मिनरल पॉलिसी तयार केली याचे कारण अशें की त्या मिनरल पॉलिसीचेर सभागृहांत चर्चा जावंक जायना म्हणून ती पयलीं हाडली ना आनी एका अर्थी मनोहर पर्रीकर आमचे ह्या मुख्यमंत्री जे आसा ना मिनरल पॉलिसीच्या बाबतींत राजकारण करताच करता आनी ते बी राजकारण अशा पद्दतीन की जे सगळे खाणवाल्यांच्या फायद्याचे ठरतले अशा प्रकारचे ती चर्चा येवंक जायना हेची खबरदारी तेंच्यांनी घेवन काल मिनरल पॉलिसी तयार केली. त्याच्यामुळे ह्या मिनरल पॉलिसीचे प्रचंड मोठे धोके जे लोकांच्या समोर येतले असले ते तेणी लोकांच्या समोर येवंक जायना आणि हावजांसून ते येवंक जायना हेची खबरदारी घेतलेली आसा. त्यामुळे ही मिनरल पॉलिसी भितर भरपूरच लोकांक धोकादायक कितें तरी आसता असले. म्हाका जी थोडी माहिती कळ्ळ्या त्याच्या प्रमाणे ही प्रचंड मोठी धोकादायक आसा. ही डम्प्साचेर लक्ष दवरून आसा. गोंयचे जे पाण्याचे साठे भूगर्भातले आसा ना जे पीठ तयार जाल्ले आसात ना त्या पिठांच्या संदर्भात तिचेर भाष्य करणार आसा जे फेवरेबल मायनिंगा खातीर जातले अशा प्रकारचे. कारण 2004 $40 रेट असलेलो तो 2010 पर्यंत 11 पर्यंत $170 वयता. म्हणजे 40 आणि 170 म्हणजे जवळजवळ 4 पटीन ज्या वस्तूची किंमत वाडटा तेचेर 3% सेस लावप 3% टॅक्स लावप ह्याच्या ऐवजी तो 3%चे 4 पटीन करूंक जाय आसले. 12% किंवा 20% करूंक जाय आसले. कारण रेट भरपूर गावता तांकां भरपूर प्रॉफिट जाता आणि ते भरपूर जाणाऱ्या प्रॉफिटाचेर 3% लावप म्हणजे कांयच ना. आमी ताका म्हणटात कितें चणे खावप. आता तांच्यांनी स्टॅम्प ड्युटी काडला हे पळय ल्हान मायनी आहा तांचेर बर्डन जास्त पडटलो ताजेरय आमी विचार करूंक जाय आनी डेफिनेटली आमी अपेक्षा दवरता. आमचो CM आसा पळय तो एड्युकेटेड मनीस आसा आनी एक टेक्नोक्रेट स्वता आसा. सो आय थिंक वी वील गेट अ फेअर हियरींग. डम्प्स जो आसा पळय डम्प्स इज ए पॉयझन. तो जितको बेगीन आमी काडलो तितको बरो. कित्याक डम्प्सा वयल्यान खंय वयता पाणी आनी कोणाचें शेत पेड्यार जाता आनी कोणाचें कितें पेड्यार जाता. हे डम्प्स आमी ऑन ए प्रायोरिटी काडूंक जाय मॅक्सिमम. मायनी जे पळय बंद आहा पळय आनी ते पीठ फिलअप करपाचो प्रश्न आसा जाल्यार म्हजे विचार मातशे वेगळे. म्हजें म्हणणें कितें ते पीट्स आसा न्ही तातूंत आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कित्याक करूंक जायना. ते पीट्स ऑलरेडी केल्ले आहा ताका भरून कितें फायदो जालो. ताजेर तुका रोवंक मेळना कित्याक आयर्न कंटेंट हाय आसा किंवा मँगनीज कंटेंट हाय आसा जाल्यार त्या पेक्षा तांचे वॉटर हार्वेस्टिंगेक वापरूं येता न्ही. खूब चेंजीस जावपाची गरज आसा. ड्रास्टीक चेंजीस जावपाची गरज आसा. आमी सगळे हांव म्हजे तर्फे तरी हांव बरोवन धाडटलो आनी बाकीचे सगळे सुद्दां बरोवन धाडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया.
Opposition leader Pratap Singh Rane has opted to be out of the Public Accounts Committee. Within 24 hours of the PAC formation, Rane preferred not to be a member of the committee. Government has appointed Digambar Kamath as the chairman of PAC. Manohar Parrikar had exposed illegal mining scam during the last tenure of the government as the chairman of this committee. Rane spoke to Prudent and said that Digambar Kamath was the CM and he should look after the committee. Parrikar-led government has appointed Digambar Kamath as the chairman of the PAC. Parrikar had exposed the mining scam during the last tenure of the government while heading this committee. Pratap Singh Rane and 4 other MLAs are the members of the PAC. But within 24 hours of the formation of PAC, Pratap Singh Rane opted to be out even as member of the committee. Rane said that Digambar Kamath is well versed with the situation and can take care of the committee. सर आम्ही ऐकलं की तुम्ही PAC कमिटीतल्यान भायर सरल्या कित्याक म्हणून ना म्हाका हांव एका कमिटीचेर आसा आनी दोन कमिटी म्हाका नाका आनी तेजेर बाकीचे आमचे सिनियर मनीस आसात एक्स चीफ मिनिस्टर आमचे कामत बी आसात आनी म्हाका बाकीची कामां आनी बाकीचे उद्योग आसल्या कारणान म्हाका तेंचेर रावन म्हणजे कठीण जातलें टायम दिवपाक बाकीचे म्हणजे समाज कार्य आनी बाकीची कार्यान हांव गुंतलेलो आसा तेन्ना हितून म्हाका रावपाक कठीण जातलें. म्हणजे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ते कमिटीचे आशिल्ल्या कारणान ताका चड खबर अशें म्हणपाचें आमकां आनी तांकां तेंच्या ते एखाद्या खात्याचेर कितें जर आसलें क्लॅरिफिकेशन तांकां हें करूं येता तांकां म्हायती आसतली तांकां चड म्हायती आसतली कमिटींतल्यान भायर सरोंक ना नुस्तें सांगलां बरोवन बिरोवन कांय दिवंक ना ओके हांवें सांगलां सभापतीक कळोवपाचो आसा. This fresh development has once again exposed the internal differences within the Congress party. Remaining members of the PAC are Lavu Mamledar, Nilesh Kabral, Kiran Kandolkar and Kaitan Silva. Bureau Report, Prudent Media. Yoga Guru Ramdev has launched a 3-day fast along with his supporters demanding immediate action to enact a strong Lokpal. Ramdev has also demanded quick steps from the government to bring back black money stashed away in foreign banks, failing which he will announce his future strategy. Baba Ramdev reached the venue Thursday morning to a thunderous welcome from his supporters. Before coming to the venue, he visited Rajghat, Mahatma Gandhi's memorial. Returning to Ramlila Maidan in the heart of the capital, the Yoga Guru claimed his agitation was neither against any individual nor targeted at any political party. Taking his supporters by surprise, Ramdev announced he would go on a fast for 3 days over demands that also include an independent CBI. बोलो मैं आप सबसे पूछता हूं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं? मैं आप सबसे एक साथ हाथ उठा करके स्वीकृति चाहता हूं, मजबूत लोकपाल बनना चाहिए कि नहीं? और सीबीआई सरकारी चंगुल से मुक्त होनी चाहिए कि नहीं? कैग और चुनाव आयोग से लेकर के सीवीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी निष्पक्ष। तो ये करोड़ों लोगों की एक साथ मांग है, क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, इसमें देश का सम्मान है. Ramdev's previous protest in Ramlila Maidan on June 4th last year ended in a midnight police crackdown. Bureau Report, Prudent Media. It's time for a short break. Stay tuned.